आईच्या रेसिपीन आम्ही करूया रोस ऑमलेट. रोस ऑमलेट चिकनाचे पासून असता आणि मटनाचे पासून असता. म्हणजे मटन शाकोती जाले किंवा चिकन शाकोती जाले. तर हांव कितें करता, मटन घालून करता. तुमकां जाय ते भशेन तुमी करपाक शकता. तर रोस ऑमलेट करपाक कितें कितें जाय, मेन म्हणजे तांती आनी मसालो ऑमलेट करपाचे आनी मागीर शाकोती करपाचे. चिकन शाकोती नाजाल्यार मटन शाकोती, ना मटन कडी नाजाल्यार चिकन करी, म्हणजे शाकोतीच म्हणटा ताका. तर आयज आमी जे करतले ते आमी मटन घालून करतले रोस ऑमलेट. आनी हांवें कितें केलां, लॅम्ब शेंक घेतला. कित्याक 5 स्टार प्रेजेंटेशन जाय न्ही. आतां ऑर्डिनरी शाकोती सगळे जाण करतले, म्हाका मातशें वेगळें करपाक जाय न्ही. तर हांवें कितें घेतला, बरें बरें हॉटलान जर बरें सर्व करपाक जाय तर हे भशेन आमकां नाटकां करचें पडटा. तर हांवें लॅम्ब शेंक घेतला आनी सेम मेथड तेच जे भशेन आमी मटन शिजयता पळय त्याच भशेन हे शेंक शिजोवन घेवप. मातशें लांब आसता ताका लागून मातशें एडजस्टमेंट्स करून ते शिजोवन घेवप. ज्या भशेन आमी शाकोती करपाक मटन शाकोती कशी करता पळय त्याच भशेन हे शिजोवन घेवप. तर आमी करतले रोस ऑमलेट मटन शेंक घालून, मटन शेंक यूज करून, कळ्ळें. तर चिकन शाकोती आनी मटन शाकोती हे करपाचें कशें हेजे रेसिपी तुमकां हांगासर ऑलरेडी केल्ले आसा. सगळे जर परतून मेथड दाखोवपाक गेले व्हिडिओ लांब जातलो. तो जर तुमकां चिकन शाकोती जाय जाल्यार चिकन शाकोतीची रेसिपी हांगा मेळटले. मटन शाकोती जाय जाल्यार तेजे रेसिपी तुमकां हांगासर मेळटले. दोनू व्हिडिओचे लिंक तुमकां हांव कमेंट सेक्शनान बरयतलो. डिस्क्रिप्शन खूब लोकांक कळना, तर हांव व्हिडिओचे कमेंट सेक्शनान दोनू व्हिडिओचे लिंक तुमकां सकयल मेळटले. हो व्हिडिओ हिंदी, इंग्लीश आनी कोंकणी. पयलो व्हिडिओ आमचो येतलो कोंकणीन, मागीर येतले हिंदी आनी मागीर इंग्लिशीन येतले. तर कन्फ्यूज जायनाकात. आतां आमी ऑमलेटीची तयारी करया. 4 तांती घेयात, 2 तांती घेयात, तुमकां जितले जाय तितले. हांगासर हांव 4 तांती वापरता. हे भशेन तोडून घेवप आनी फोक घेवन फेटल्यार बी जाता. म्हाजे कडेन मिशीन आहा तें घेवन हांव फेट्टा. इल्लें मीठ घालया. बरें फेटपा जाय सारकें. जितले फेट्टले तितले तांती फुलतले. आतां हो आमचो मसालो. कांदो आहा, टमाट आहा, मिरसांग आहा, जितें कोथमीर आहा. कांदो अर्देचो अर्दो धाकटो कांदो घेतल्यार पुरो. कोथमीर, ओली कोथमीर, टमाट, हिरवी मिरसांग तुमकां तीख जाय तितले ते भाशेन तुमी हिरवी मिरसांग घालपा जाता. हांवें 4 घेतला. इल्लें हळदी पीठ, इल्लें मिरसांगी पीठ आनी आतां ताका परतून फेटया. मिक्स करून घेवया बरें. मीठ मात चॅक करून घ्या तुमकां जाय तितले. इल्लें मिरी पासून घालपा जाता तुमकां जाय जाल्यार. हे पळयात, हे तयार आहा. खुबशे लोकांक ऑमलेट करपाक येता आसतलें पण थोड्या लोकांक येना. तर हे आमी रोस ऑमलेट करपाक लागला आयज. आतां कायल तापल्या उपरांत आमी तांती भाजून घेवया. इल्लें तेल घालता. हे भशेन आमी आतां ऑमलेट करून घेवया. हे आतां 5 स्टार स्टायल म्हणून हे भशेन करपाक लागला हांव. नाजाल्यार रफ एंड टफ तुमकां जाय ते भशेन बरें बरें व्हडले व्हडले हॉटेलांत कितें बरें प्रेजेंटेशन व्हेरी इम्पॉर्टंट. पयलीं गॅस मातशें मोठें करप आनी मागीर मातशें बारीक करप. कित्याक तांती सकयल लासपा जायना. हे पळय आतां सारकें जाल्ल्या ऑलमोस्ट. वयर मातशें शिजलें काय जालें. काडलें जालें आमची तांती जालें तयार ऑमलेट. आतां वेवस्थीत काडया. पळोवपाक एकदम मस्त दिसपाक लागला. आतां आमी घालया हांगासर शाकोती ग्रेवी. चिकन शाकोती करा ना मटन शाकोती करात, हांवें हिंगा शेंक यूज केला. गोवन फूड 5 स्टार प्रेजेंटेशन म्हणटा हाका. आनी आयचो व्हिडिओ तुमकां कशें दिसलें म्हाका कमेंट्सान कळयात मातशें. आतां मातशें गार्निश बीन करून घेवया आनी जालें आमचो रोस ऑमलेट तयार.
बऱ्याच दिवसांनी आता टेस्ट करून पोवया आम्ही. हां एकदम परफेक्ट शिजलेले हा. तर आजचे व्हिडिओ तुमका कसे दिसले कमेंट सेक्शनात कळवपाक विसर नाकात हां. आणि पळयत राहा शेफ डॉन. आजच्या व्हिडिओन इतलेच पुरो. मेळया दुसऱ्या व्हिडिओन. तेन्ना पर्यंत देव बरें करूं.